चंदेगड शेल्डे हांगा बिबट्याचो वावर दिसून आयला। शुक्रारा सांजे या बिबट्यान एका पाळीव माजराचेर हल्लो केलो। हाका लागून थळाव्यांच्या मदीं भयाचें वातावरण सध्या निर्माण जाल्लें आसा। राना खात्यान लक्ष घालून सापो रचून बिबट्याक धरचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। माजरां न्हू अशें करून भायल्यान येवन हेटाय आनी हांव भितर आसलें, मुगे बाय थंय गॅलरींकू आसलें ओसऱ्या कडेन आनी ते तेंक चोयताले हेडटी दोग जाण ती माजरां बाय सोडली हेडपाक। बाय मुगेलें रोडोत भितर येयलें, मामा मामा मुगे माजरां पिल्या कोण वयला तूं तें घेवन यो। हांवें म्हळें कोण वयल बाबा म्हूण हांव भितर गेलें चोवपाक, म्हणजे सॉरी भायर येयलें चोवपाक की कितें जालें म्हूण। चोवपाक गेल्यार सूण तें छाटल्यार धांवता तेका धरपा म्हूण नाको कितें म्हूण। मागीर हांवें बाये म्हळ्यार मुगे CCTV चोया कितें कात तें म्हाका दिसली बेश्टें माजोर एशें म्हूण तें जंगली। चोवपाक गेल्यार आमगे CCTVचेर लेपर्ड दिसती पळो। हांवें मागीर मुगे रोखडें घोवा धाडलें, घोवान म्हाका कन्फर्म केलें वय तो बिबटो म्हूण। अजून कोण येयलो नाय, बट पंचान अश्युअर केलां की काल राती कोडे म्हणजे काल येवूं नाय, ती लेट जाल्ली आनी आज येतलें म्हूण। आनी आमकां एडवायस केल्लें की आम भायर सोनाकाय भितरू रावाय, मिनींग तेका दवरपासून। आमी आसा चंदेगड शेल्डे हांगा आनी काल राती एक 7:21 जे डिसिल्वा ती बायल मनीस आसा ती आपल्या भुरग्या बरोबर एक ह्या घरा रावता। पूण काल एक 7:30 इन्सिडंट जालो। बिबटो सारको तेंची आंगणा येवन माजरा पेटो घेवन गेलो। तेन्ना तेंगे ती घराची गेट जी बारीक गेट आसा ती ओपन आशिल्ली म्हूण सांगता ती। पूण बरें जालें त्या भुरग्याचेर जी घरां भितर एंट्री करना जाल्यार व्हडलो खंयचो तरी इन्सिडंट जाता आनी कोणा जिवाचें लुकसाण। फाटले ती सांगो अशीच तेगे खुबशीं माजरां आसा, तेतूंतली 3 जाण ना जाले फाटले 2 म्हयने आनी रातचे वेळार कुत्रो भोंकत आसतालो। आतां खंय तरी प्रश्न आसा की ह्या वाठारांत बिबटो भोंवता, हेजेर आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान लक्ष दिवपाची गरज आसा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हांगा लक्ष दिवपाचें आनी खंय तरी तेका धरपाची गरज आसा। हांव चंदेगड शेल्डेच्यान गोमंतक TV खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकर।